कंत्राट सोंपपाक पाविल्ल्या संजीवनी साखर कारखान्याच्या कामगारांचे परतून कंत्राट वाडोवन सेवेत रुजू करचे अशी मागणी केल्या। VRSा बदला आमकां कामारूच दवरचे अशे कामगारांनी विनवणी केल्या। येता त्या 30 तारखेक संजीवनी साखर कारखान्याचे कामगारांचे कंत्राट सोंपपाचे आसा। ह्या फाटभुंयेर कंत्राट परतून वाडोवची अशी मागणी कामगारांनी मुख्यमंत्र्याकडेन केल्या। कामगारांचो जो विषय आसा तो ह्या स्किमी अंडरच चलता। ती स्कीम जेन्ना आमी एप्रुवलाक धाडटाय गव्हर्मेंटाक फायनान्शियल असिस्टंटाक जो पयसो जो आसा तो ग्रांट्स ह्या रुपान आमकां येता। तो ग्रांट्सा खातीर जेन्ना फायल गव्हर्मेंटाक वयता तेन्ना प्रत्येक फावट तेंचो प्रश्न थिंगा निर्माण जाता की संजीवनीचो लेबर जो आसा परमनंट स्टाफ आसा आनी जो कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसा त्या स्टाफाचें भवितव्य ह्या हितून आसा आनी तें सरकारा कडेन प्रलंबीत आसा। सरकार ताचेर विचार करता आनी आज पर्यंत तशें काय आमकां काय तांकां हें दिवचें अशें रिटायरमेंट दिवची अशें कांय लेखी काय अजून येवना। पूण जेन्ना हें लेखी येतलें तेन्ना आमी त्या लेबरांक म्हळ्यार आमच्या कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफाक तें कळयतले आनी तेज्या प्रमाणे फुडलीं पावलां सरकाराच्या आदेशानुसार वा तेंच्या निर्णयानुसार आमी घेवपाचो प्रयत्न आमचो आसतलो। आमी सरकाराक इतलें सांगूंक सोदता की आमकां काम जाय। आमी ह्याच कामाचेर डिपेंड आहा आनी ह्या कामा शिवाय आमकां आनी पर्यायूच ना। आमकां कितें हें जालें जाल्यार कामाक जाय आनी CM आमचे गेटीर येयल्लो आनी तेणें आमकां एक उतर दिल्लें की तुमचें काम तुमकांच मेळटलें आनी तुमचें काम खंयच वयचें ना। आनी हो आतां भयभीत आमी गेल्यार कितें जालां की हे आतां VRS म्हणटा हें म्हणटा म्हणल्यार आमी कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आहा आनी आमचें आतां 30 तारखेक ऑर्डर सोंपता। जे कामगार आसा 75 जे टेम्पररी कामगार आसा ते 75 आनी परमनंट जवळ जवळ 95 सुमार वयर आसा। जेन्ना आज तांकां 30 तारखेक तेंचे कामगाराचे रिन्यू सोंपता तेन्ना CMान रिन्यू करचें आनी आमकां परत पोटा खातीर आमकां शुगर फॅक्टरीन दवरची अशी तेंची मागणी आसा। पूण अशें आयकूं येयलां की चर्चा जाता की VRS एक लेटर धाडलेलें आसा ते सगळे कामगारांनी VRS घेवपाचो अशी लेटर आयिल्लें आसा म्हणून आयकूं येता। पूण खरें कितें तें कांय खबर ना। पूण कामगार हे लेटर आयला म्हणून भयभीत जाल्ले आसा आनी सरकारान आमकां VRS न दिता आमकां काम दिवचें आनी आमकां कामाक दवरचें अशी तेंची मागणी आसा। गोमंतक TV खातीर संजीवनी साखर कारखान्यांतल्यान एकनाथ खेडे।